1 Thessalonians chapter 5 verse 17 and 18. कळनासतना म्हाका सर गणितांनी देवाक अर्गां दिया, क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तान देवाक इतलेंच जाय. Zachariah chapter 2 verse 9. हांव जातलो ताचे भोवती एक उजासो पागोर, उलयता तो सरीसपोर आनी ताचे मोदे आसतली म्हजी महिमा. Daniel chapter 3 verse 13 to 18. नेबुकदनेझर एकदम रागार पेटलो. श्रद्धक मेशक आनी अबेदनेगो हांकां हाडूंक ताणें आज्ञा दिली आनी तांकां तक्षण राया मुखार हाडले. नेबुकदनेझरान तांकां श्रद्धक मेशक आनी अबेदनेगो, तुम्ही तुझ्या देवाची सेवा करिनात आनी हांवें उबारलेल्या भांगराच्या मुर्तीचे आराधन करिनात हें खरें. आता तुत्तुरेच्या, पिरलोकेच्या, किन्नाऱ्याच्या, सारंगीच्या, विण्याचो, सनायाच्या आणि इतर सगळ्या वसांतराच्या आवाज ऐकताना तेन्ना धरणीर सरपडून हांवें उबारलेल्या मुर्तीचे आराधन करूंक जाय. तुम्ही तयार आसात जाल्यार बरें आसा, पूण तुम्ही तिचे आराधन करिनात जाल्यार तक्षण तुमकां जळत्या उज्याच्या अकट्यांत उडयतले. खंयच्या देवाच्यानी तुमकां म्हज्या हातांतले निवारूंक जाय. श्रद्धक मेशक आनी अबेदनेगो तांणी रायाक जाप दिली, नेबुकदनेझरा, हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरज आसना. आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या अकट्यांत आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया, तो आमकां निवारू. पूण तूं निवारिना जायत जाल्यार राया हें तूं जाणा. आमी तुज्या देवाची सेवा करचे ना आनी तुवें उबारलेल्या त्या मुर्तीचे आराधन आमी करचे ना. रायाच्या कडकाजेक लागून आकटे इतले चड तापयले की दग दितात उज्यान श्रद्धक मेशक आनी अबेदनेगो हांकां उबारून व्हरतल्या मानायाचे भस्म जाले. पूण श्रद्धक मेशक आनी अबेदनेगो हे तेगी मनीस बांदून आसून जळत्या उज्याच्या आकट्यान पडले. ते देवा गितां गायत आनी सरेस्पराची स्तुती करीत उज्यामध्ये भोवूंक लागले. आजारिया उज्यामध्ये उबे रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें. तेन्ना आकट्यान असलेल्या त्या गायनी एकाच तळ्यान गितां गायली आनी ह्या उतरांनी तांणी देवाची महिमा केली आनी ताची स्तुती केली. सदैव तूं सरेस्पर आमच्या पूर्वजाच्या देवा, स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तुज्या महिमेत आनी पवित्र नांव स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या पवित्र महिमेच्या मंदिरांत स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या राजाच्या सिंहासनार स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. ते गायन करतले ते आयकून आनी ते जिवंत आसात ते पळोवन नेबुकदनेझर राई तटक जालो आनी तो विगी उठलो. ताणें आपल्या मंत्रीक म्हळें, आमी तेगा मनशाक बांदून उज्यान उडयलय न्हय. तांणी रायाक जाप दिली, खरें राया. ताणें म्हळें, पूण म्हाका 4 जणे मेकळे दिसतात. त्या उज्यामध्ये भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी चवथो देवाच्या पुता बरी दिसता. नेबुकदनेझर जळत्या उज्याच्या आकट्याच्या दारा लागीं गेलो आनी ताणें म्हळें, श्रद्धक मेशक आनी अबेदनेगो, बोवरत्या देवाच्या सेवकांनो, भायर सरा, हांगा येया. श्रद्धक मेशक आनी अबेदनेगो उज्यांतले भायर आयले. Acts of Apostles chapter 12 verse 4 to 7. पेद्रूक तांणी धरून बंदेस्त घालो आनी ताका फारो करूंक 4 शिपायांक 4 पंगड ताणें दवरले. पास्क परबे उपरांत ताका लोकां मुजीर हाडचो म्हूण हेरोदीन आलोचन केली. पेद्रू अशें बंदेन बंदोबस्तार आसतना ताचे पासत पवित्र सभेचे मागणे कळनासतना देवा हुजीर सडत आसले. हेरोदीन पेद्रूक लोकां हुजीर हाडचो आसलो त्या दिसा आदले राती पेद्रू 2 पारागारा मोदे न्हिदोन आसलो. 2 सांखळींनी ताका बांदून घाल्लो आनी बांदेच्या दरवट्या सरशी पारे राखण करूंक आसले. अशें आसता एका दिसांनी ताच्या बगलेक सरेस्परसो एक दूत उबो रावलो आनी तो असलोलो त्या कुडांत उजवाड पांगलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाळाक थापडले आनी ताका जागोवन म्हळें, उठ, वेगी उठ. तितल्यार ताच्यो सांखळी निखळून पडल्यो. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. Psalm chapter 34 verse 17. नीतिवंत मनशां उलो मारतात, सरेस्पर तांचे आयकता, सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंताक तो ससनाक विसारना.
दुपळ्या धाकट्याचो बरुवोसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 22 verse 5. तुका ताणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर ताणे विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले नात. Psalm chapter 149 verse 4. कित्याक सरस्पोर आपल्या परजेचो मोग करता, दुपळ्या धाकट्यांक तो जैताचो मुकुट दिता. Psalm chapter 29 verse 11. सरस्पोर आपल्या परजेक सकत दितलो, सरस्पोर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो.